प्रितीच्या भावान आनी भयणीनो, आयज जेजू आपल्या शिसांक आनी आमकां सगल्यांक ताचो पाटलाव करतल्यांक, ताचे मिसाव फुडें व्हरतल्यांक कसले कोश्ट आनी त्रास सोसूंक पडटात ते आमकां तो शिटकावणी दिता. आमी तर जेजूची पाटलावदार जातलीं जाल्यार आमच्या जिवितांत कोश्ट आनी त्रास आसतलेच अशें जेजू आमकां सांगता. आमचो सोमी जेजू होच कोश्टांचो मार्ग तो चल्लो. आमच्या पातकां पासत तो रगत हुमेलो आनी होच मार्ग तो आमकांय चलूंक तो आमकां सांगता. आयच्या काळार आमी पळयता जेजूची बरी खबर आपणावंक आयचो संवसार फाटीं सरता आनी आमी आयकताय बी, न्यूजांत आयकता आमचे क्रिस्ती धर्माची भाव भयणां जायतीं कोश्ट आनी त्रास भोगतात. आख्या संवसारांत आमकां आयकोंक मेळटा. आमच्याय देशांत आमी आयकलां असली एक परिस्थिती घडली आसा आनी ती आजून घडत आसा मणिपूर स्टेटांत. तर आयज मागण्यो करता आसतना आमी आमच्या ह्या क्रिस्ती भावां पासत मागुया, तांकां देवाचेर बळ आनी आदार तांचेर मागुया. जेजू आयच्या शुभ वर्तमानांत हें मिसांव ताचें फुडें व्हरूंक आनी हे कोश्ट त्रासांक फुडो करूंक आमकां थोडी शिटकावणी आनी थोडी सुचना दिता. पयली म्हणल्यार तो म्हणटा सोरपा परी चतूर रावात. तें म्हणल्यार आमी आतां जेजूचें हें कार्य आसा तें आयच्या काळार कशें आमी फुडें वतलीं काय. आयचो संवसार बदलत आसा तर जेजू आमकां चतूर रावंक आपयता. आतां तरी आमी पयलींचे भाशेन रस्त्यार वचून जेजूक परगटीक जाल्यार आतां आमकां बंदखणींत बी घालूंक शकतात. पूण आमी आमचेच जिवितांतल्यान कशें आतांच्या काळार जेजूचें हें कार्य फुडें व्हरूंक तें आमी चिंतूंक जाय. दुसरें म्हणल्यार तो म्हणटा पारव्यां परी सादें जायात. हेंच देवाचें राज परगडटलें जाल्यार आमी आमच्या जिवितांत सादेंपण, काल्तिकाय म्हणटा ती आसूं जाय. चतुरताय आनी सादेंपण हेंच जेजूच्या खऱ्या धर्मदुताचें गूण. आनी तिसरें म्हणल्यार तो म्हणटा तुमकां धरून दितोच कशें आनी कितें उलोवचें तें तुमी चिंतूं नाकात. मोगाच्या भावांनी भयणीनो, आमी पयलेंच तरी विस्वास दवरलो जाल्यार की आमी जेजूची देवाची मंदिरां म्हणून आनी देव आमच्या काळजांनी रिगून आसा म्हणून तेन्नाच आमी जेन्ना जेजूचें कार्य मुखार व्हरतात तेन्नाच तो आमच्या तोंडांनी त्याची उतरां घालतलो. आनी जेजूनच आमकां जे कोण दुमाळे दितात, त्रास करतात तांचीच काळजां बदलूंक जातात. आमी जावन आसा जेजूच्या मोगाची हातयारां. जेजू आमच्या जिवितांतल्यान दुसऱ्यांक आपणाशी आपयतलो. तर ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी मागता आसतना आयज आख्खे दीसभर आमी आमच्या मागण्यांनी आसतना आमी मागुया. आमचे जिवितांत जायते कोश्ट त्रास येतात तांकां फुडो करूंक देवाचो आदार आनी बळ मागुया. जेजूचो खरो पाटलावदार जावंक आमी वावरुया आनी जेजू आमचो कोश्टांचो मार्ग चल्लो ताच्याच पावलांनी चलूंक आमी वावरुया.